नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव ऐश्वर्या केरकार आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय आयच्यो मुखेल खबरो। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आपल्या घरकान्नीचेर आरोप करप्याचेर दाखल करतलो मानहानीचे खटले, मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। काँग्रेसीचे कार्यकारी समितीचे बसकेत बोवाळ, 2 वर्सां उपरांत बसका आफयल्ल्यान कार्यकर्त्यांनी फुडाऱ्यांनी उक्तायली नाराजी। अंतर्गत मतभेद विसरून जिल्लो पंचायत तशेंच विधानसभा वेंचणुकीच्या कामाक लागात, काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेची सुचोवणी। पक्षाचें नांव बदनाम करप्यांचेर जातली कारवाय, दिल्या शिटकावणी। खापरेश्वर देवस्थानाकडले वडाचे झाड करात साल्वार, श्रीपाद नायक हांचे सयत शिष्टमंडळाची केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी कडेन मागणी। पर्वरे उड्डाण पुलाच्या कामा वेळार म्हत्वाच्या झाडांची जतनाय घेतली ना जाल्यार प्रकल्प उडयतले बंद, हायकोर्टाची कंत्राटदाराक तोंडी शिटकावणी। आनी दुपट्टा किलर महानंद नायकाच्या मुजतपूर्व सुटकेची आडखळ जाल्या पयस, फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 428चे तरतुदी प्रमाण मुजतपूर्व सुटके खातीर महानंद पात्र, हायकोर्टाचे निरीक्षण। आता खबरो विस्तारात। सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन जायत्या गोंयकारांची फटवणूक करपाच्या प्रकरणावयल्यान आम आदमी पक्षा सयत हेर विरोधी पक्षाचे फुडारी आपल्या घरकान्नीचेर आरोप करतात। ताका लागून कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आपल्या बायलेचें नांव घेतिल्ल्यांचेर मानहानीचो खटलो दाखल करतलो, अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। फाटल्या सुमार 2 म्हयन्यांसावन गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेच गाजता। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात विरोधक जायती टिका करतात। 2 दीस पयलीं आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंह हांणी भाजप सरकाराचेर फोग काडीत ह्या प्रकरणात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे घरकान्नीचें नांव घेतिल्ले। तांच्या ह्या आरोपांक आतां मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जाप दिल्या। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आपल्या घरकान्नीचेर आरोप करप्यांचेर मानहानीचो खटलो दाखल करतलो, अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिली। फाटले 7-8 दीस जाले शिरोड्या ह्या विशयाचेर हांव उलोवंक नाशिल्लो। म्हणजे हे जॉबाक ज्यांच्यांनी पयशे दिल्या पळय न्हू, तांच्यांनी कंप्लेनी केल्यो, तांकां आमी अरेस्टूय केले। सगळ्यांत पयलो इनिशिएटीव हांवेनूच घेतलो की तांकां भितर उडयलो आनी फ्री एंड फेर इन्वेस्टिगेशन, एकदम ट्रान्सपरंट रित्या हें इन्वेस्टिगेशन करता। एकटोय मनीस सुटना, विरोधकांक घाला कितें ताका कसलोच इशू मेळना आनी डे बाय डे ते म्हाजेर स्वता एलिगेशन करपाक लागलेले, म्हणजे मिसेसीचेरूय एलिगेशन करपाक लागलेले। खरें म्हटल्यार ती कसल्याच केन्नाच एडमिनिस्ट्रेटीव कामांनी सरकाराच्या खंयच्याच हितून केन्नाच भाग घेयना। पॉलिटिक्सान ती आसा, भारतीय जनता पार्टीचें काम करता। ओके, ती डे बाय डे म्हणजे बरें एडमिनिस्ट्रेशन, सरकाराचें बरें काम हें तेंच्यांनी पळोवन जो जाला। अशा पद्दतीची बेज एलिगेशन विरोधक गोंयांतले आनी आम आदमी पार्टी हे म्हजेर करपाक लागलेले आसा। हांव तांकां सांगपाक सोदतां की अशा पद्दतीची बेज एलिगेशन करता पळय हांचेर कायद्यान सगळ्या वाटेंतल्यान कशा पद्दतीन आयदर इन्फॉर्मेशन घालप किंवा सूट फायल करप, ही सगळी ऑप्शन ऑलरेडी चालू केल्या। जाता तितके बेगीन तांकां कोर्टाची नोटीसूय जी आहा पळय इशू करतलो, तितून एकटोय मनीस सुटचो ना। ती म्हाजेर अननेसेसरी जे एलिगेशन केल्या पळय हाजें उत्तर जें आहा ह्या लोकांक दिवचें पडटलें। तें कारण जेचें इन्वेस्टिगेशन हांवें स्वता सुरवात केल्या तेच्या पासून एक सुद्दां मनीस सुटचो न्ही, सामान्य मनीस अशा पद्दतीन त्रासाक पडचे न्ही। स्टाफ सिलेक्शन सुरू करपी हांवूच, कारण गोंयांत हाज्या फुडें ट्रान्सपरंट रित्या जॉब मेळचे। जेन्ना लोकांक कळ्ळें की आतां स्टाफ सिलेक्शनाच्यान भरती जावपाक लागली तेन्ना लोकांनी अशा पद्दतीच्या जॉबा खातीर पयशे तिसऱ्या मनशां कडेन जे दिल्ले पयलीं ते कंप्लेनी करपाक सुरवात करपाक लागले। म्हणून विरोधक सैर भयर जाल्या। हांगाले मागीर कोण ते दिल्लीचे आसुनी कोण आम आदमीच्या पार्टीचे हांगा आसुनी एकटोय मनीस सुटचो ना। सगळ्यांत पयलीं जे बेलाचेर भायर आसात, जे स्वता एक्सायज स्कॅमान भितर गेल्ले, ओके, अशा पद्दतीच्या लोकांनी म्हाका शिकोवचो न्ही
आनी म्हाजेर एलिगेशन करचें न्ही. स्वताचे बेलाचेर भायर तेंच्यांनी पयलीं तपासून पळोवचें. अगर जें जाता तितलें बेगीन तांकां परत एकदां हांव सांगता की डिफेमेशन जें आसा तें भितर फायल करतलो हांव आनी म्हजी मिसेसूय बी फायल करतली डिफेमेशन. ह्या लोकांक हांव कोणाकूच एकट्याकूय सोडचो ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सुमार 2 वर्सां उपरांत जाल्ली काँग्रेसीची कार्यकारी समितीची बसका वेगवेगळ्या विशयावेल्यान बरीच तापली. 2 वर्सां उपरांत बसका घेतिल्ल्यान कांय काँग्रेस फुडाऱ्यांनी नाराजी उक्तायली. सर आयज एक्झिक्युटीव मिटींग जाली, तुमी प्रेझेंट आसले, तेचेर कितें म्हणटा तुमी? ते अजून चालू आसा. आमचे घरा कडेन सेकंड मागीर येवपाचें म्हणून हांव मातसो पण तुझे प्रश्न कितें विचार मांडले आसतले न्ही. ना हांवें म्हाजे कांय विचार मारूंक ना. तुजे कांय विचार बाकाय ना ना तिका खूब म्हाजे आनी खूब सिनियर लोक उलयता तिका. तू सिनियर न्हू, तुजे विचार काय ना. म्हाजे विचार हांव टायमार दिता. सर तुमी खंय रागार दिसले 2 वर्सांनी मिटींग आपयल्या म्हणून? इट इज करेक्ट. सगळे रागार आसले 2 वर्सां मिटींग आपयल्या. 2 वर्सां मिटींग. मात मिटिंगेक खुबसो हिटेड आर्ग्युमेंट हो पळयलो आमच्यानी बायलां. कितें कितें जालें एक्चुअली? मिटींग 2 वर्सांनी आता फर्स्ट टाइम कन्वीन जाल्ल्या कारणान ते 2 वर्सां जाली. देड ते 2चे भितर आसता. मिटींग घेवंक ना म्हणून ते मातशें जातलेंच न्ही. तुम्ही मातशें नाराज आतां ना नाराज काय ना. हांवें मेड माय पॉयंट आनी तुमी बेगीन कित्याक वयता? तुम्ही किती मुद्दे मांडले? तुमचे मुद्दे किती पण आशिल्ले? आतां फाटल्यान आयकपा हिटेड आर्ग्युमेंट जाता दिसतात. आनी कांय सांगूंक शकना. तेंची मिटींग घेवन तेच सांगतले. जिल्लो पंचायत तशेंच मुखावेल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर मतभेद विसरून कामाक लागात अशी सुचोवणी काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन काँग्रेस कार्यकर्त्यांक तशेंच फुडाऱ्यांक दिली. तशेंच पक्षाचें नांव बदनाम करपाची कारवाय जातली अशी शिटकावणी तांणी दिली. काँग्रेसीच्या कार्यकारी समितीचे बसके उपरांत तांणी पत्रकार कडेन संवाद साधलो. परवरे फ्लायओव्हराक लागून धोक्यात आयिल्लो 200 वर्सां पोरनो व्हड साल्वार करात अशी मागणी खासदार श्रीपाद नायक हांचे वांगडा दिल्ली गेल्ल्या शिष्टमंडळान केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी कडेन केली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी तांकां सकारात्मक आश्वासन दिलें. तशेंच उड्डाण पूल बांदतना हो वड कसो वांटोवपाक मेळटलो हाचो अहवाल अभियंत्याक तयार कर म्हूण सांगला. कोण आसात आमचे प्रतिनिधी आसात तांकांय बी सांगिल्लें की बाबा ह्या विशयाचेर तुमी कितें तरी उजवाड घाला म्हणून. पण आमी पळयलें की अशेंच जालें, रेंगाळत उरलो विशय. लास्टाक आमी हालींच 2-4 दीस पयलीं आमी मागीर कितें म्हणल्यार कॅन्डल लायट आनी मशाल जागृती यात्रा केली. आनीक ताचेर आमी निश्कर्श केलो की बाबा हो विशय जो पळय आसा तो हांगा सुटावो जावचो ना गोंयांत. म्हणून आमी आज नितीन गडकरी जे आसात रोड्स अँड जे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसात दिल्ली हांगा आयले. सगळे हातून पत्रकार बंधू आसात आनी सगळे आमचे डेलिगेट्स आनी तांकां एक मेमोरेंडम दिलें. आनी मेमोरेंडमाचेर तांकां सगळें सविस्तर आमी सांगलें की बाबा ह्या झाडाचें म्हत्व कितें आसा तें. म्हणल्यार तांकां सांगलें की बाबा हें झाड तें जालेंच कळ्ळें तुका. ताजे नंतर खुबशे पक्षी येतात थंय आमी म्हणटात भक्तिभवन, आमी म्हणटात की बाबा थंय नागोबा आसा, वटपौर्णिमा, सगळें तांकां विशय ते सांगले. आनी खास करून हांव आमचे जे क्रिस्तांव भाव जे पळय आसात, जे ग्रीन ब्रिगेडीचे आसात आवेतीन बाब, तांणी ह्या कार्याक लागून खूब सहकार्य केलें आनी ताणें मुखार सरून हें ड्राफ्टींग करून एक मेमोरेंडम ताजे पर्यंत पावयलें. आनी ताणें तें सगळें आतां वाचून आमचें कितें तें मुखार थारायता म्हणलां. आनी कन्सल्टंटा कडेन आमची थोडी वार्तालाप जाली आनी कन्सल्टंट व्हेरी पॉझिटीव आसा. आनी बाबा आमचे श्रीपाद बाबा आशिल्ले आनी नितीन गडकरीन आमकां टायम दिलो तातूंतल्या भितर. आनी त्या खातीर आमी सगळे कितें म्हणल्यार पॉझिटीव आसात, आशावादी आसात. आनी आमकां पक्को निर्धार आसा की आमी हें काप्रेश्वर देवस्थान जें पळय आसा तें आनी व्हड हें वाचोवपाक आमी समर्थ, म्हळ्यार हें आमी सक्सेस जातले. सांगात खंयच्या एका तोडगो हो आसा, परंतु तो विशय जर आमी टायमाक जर तांचे कडेन ऑथॉरिटी कडेन व्हरना जाल्यार तें मातशें अशें कठीण जाता. त्यामुळे अजुनूय जर कितें आसा जाल्यार ते सांगचे आनी तो सोडोवपाचो आनी ते प्रॉब्लेम हें करपाचो प्रयत्न आमी निश्चितपणे करतात. परवरे उड्डाण पुलाचें काम करतना रस्त्या कुशीच्या झाडांची सामकी जतनाय घेतली ना जाल्यार प्रकल्प बंद उडोवपाची शिटकावणी काल हायकोर्टान दिल्या. तशेंच झाडां शिफ्ट करपा खातीर घालून दिल्या मार्गदर्शक सुचोवणे प्रमाण काम केलें ना जाल्यार चवकशेकूय तोंड दिवचें पडटलें अशें कोर्टाचें म्हणणें. परवरी उड्डाण पुलाच्या कामात आडखळ थारपी 616 झाडां कातरून उडोवपाची आशिल्ली. पूण 6 वड तशेंच इतिहासीक म्हत्व आशिल्ली हेर 9 झाडां दुसरी कडेन शिफ्ट करपाचें कंत्राटदारान मान्य केल्लें. वडाचें झाड शिफ्ट करपाचें मान्य करूनय
कांय दिसां पयलीं जे पद्दतीन वडाच्यो खांदयो मारपाचें काम सुरू आशिल्लें ताका थळाव्या लोकांनी खर हरकत घेतिल्ली. खंयचीच जतनाय घेयनासतना JCBचे मजतीन ह्या वडाच्यो खांदयो मारपाचें काम सुरू आशिल्लें. हे प्रकरण आयज कोर्टात सुनावणेक आयिल्लें. पूण झाडां शिफ्ट करपाक जी एजन्सी नेमल्या ती गैरहजर राविल्ल्यान कोर्टान हे प्रकरण फाल्याक दवरलां. तशेंच ते एजन्सीकूय हजर रावपाचो आदेश दिलो. Today there was a matter of tree felling about the Parwari area. What happened? So we had come to the court because on the 3rd of December, a huge banyan tree, a JCB had attacked it, felling off the branches in a very crude manner, throwing them down to the ground. Now this is part of the road escalation project which is being constructed by the government from Giri up to Neo Majestic. They have identified a huge number of 616 trees which were for felling. But because of protests from us and a request that the ancient trees be kept at site, a total of 6 trees, mostly banyan trees, will be translocated. And another 9 ancient big trees, they have said that they will not fell. Now when we saw that on the 3rd of December there was this banyan tree was being attacked, we immediately asked the workers, on whose behalf are you doing it? And they said this is on behalf of the project manager or who's constructing the road. But today when we brought up the issue, the government says that the PWD has engaged a specialized agency for translocation. That agency is called Dr. Tree. They were not present at the site, no supervisors were present at the site, and the court therefore has asked the Dr. Tree person to be present tomorrow to inform what they are doing about this felling of the trees, how this has happened that nobody has been at the site. They have also called the project manager to come to the site because the project manager has to know which are the trees to be translocated, which are the trees to be preserved, so that by accident or by design, none of these trees are touched. It is our big concern about translocation. They have a very small chance of survival. Therefore, we have placed on record the guidelines of the Ministry of Road Transport as to how a translocation has to be done for survival. And these measures must be taken at least 3 months before any tree is even touched. We have great doubts about the survival or translocation of this particular tree, but with the court's directions, we hope that the Forest Department will take proper initiative to see that somebody from the department is present and that trees are not simply hacked to their death in this very crude manner. What was the court observation orally in the court today? Orally, the court was shocked that a JCB was used on a tree which has got to be translocated. Translocation means there has to be gentle methods of taking care that the roots are intact, that the branches are intact, that certain things can be trimmed. But there was no such thing, and the court said that we are willing to stop the project if you have got no access to protecting these trees, which you have given us an assurance will be translocated. They said about something about the inquiry also, if possible. Yes, the court also said that they want an inquiry into how it occurred that this tree was so violently attacked by a JCB and with only workers present. But they have not issued the direction as yet. I think they will consider that tomorrow because they have called all the parties and said be present in the court to assure us about this tree, what happened and what is going to be done in the future. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जिल्लो पंचायत तशेंच बुकावेला विधानसभा वेंचणुके खातीर मतभेद विसरून कामाक लागात अशें सुचोवणी काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन काँग्रेस कार्यकर्त्यांक तशेंच फुडाऱ्यांक दिली. तशेंच पक्षाचें नांव बदनाम करपाचें कारवाय जातली अशी शिटकावणी तांणी दिली. काँग्रेसीच्या कार्यकारी समितीचे बसके उपरांत तांणी पत्रकारां कडेन संवाद साधलो. 40 मतदारसंघात काँग्रेस पक्ष संघटना मजबूत करपाचे दिश्टीनूय कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतले. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात सरकाराड आवाज काडपाचेरूय काँग्रेस कार्यकारी समितीचे बसकेत एकमत जाले. कमिटी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने सगळ्यांचं ऐकून घेऊन पुढल्या दृष्टिकोनातून जो कार्यक्रम दिलेला आहे तो संघटनात्मक
ही पुढच्या डिसेंबर एंडिंगपर्यंत प्रदेश काँग्रेस कमिटी ही कंप्लीट केल्या जाईल आणि जानेवारी एंडिंगपर्यंत सर्व ब्लॉक काँग्रेस कमिटी, डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटी संघटनात्मक पूर्ण त्या ठिकाणी त्यांची सदस्य संख्या जी आहे पूर्ण केल्या जातील, कमिटी पूर्ण केल्या जाईल आणि त्यानंतर आम्ही जिल्हा परिषदच्या ज्या डिसेंबर महिन्यामध्ये निवडणुका आहेत आणि त्यानंतर विधानसभेच्या ज्या निवडणुका आहेत त्या जिल्हा परिषदच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तयारीला सर्वांना कामाला लागावं, कामाला सुरुवात करावी अशा प्रकारच्या सूचना आजच्या बैठकीमध्ये देण्यात आलेल्या आहेत. एकूणच संघटन मजबूत करणे आजच्या बैठकीमध्ये, संघटनेमधल्या ज्या जागा रिक्त असतील किंवा पूर्ण संघटनात्मक तालुका, जिल्हा आणि प्रदेश स्तरावर पूर्ण ज्या ठिकाणी जागा भरल्या गेल्या नसतील त्या सर्व जागा तात्काळ भरण्याच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा आम्ही सूचना केलेल्या आहेत. काँग्रेस म्हणून जो कार्यकर्ता आहे किंवा जे पदाधिकारी आहेत तो अशा प्रकारच्या मीटिंगमधून जाऊन बाहेर काही असे सांगणार नाही. जे काही सांगायचं असेल ते प्रदेश अध्यक्ष आहेत, आम्ही या ठिकाणी दिल्लीवर त्या प्रभारी म्हणून आहोत, आमच्याकडे त्या संदर्भामध्ये सांगायला पाहिजे. पण अशा प्रकारचं कोणी प्रेसमध्ये जाऊन कोणाचं चुकीचं जर रिपोर्टिंग बाहेर जाऊन करत असेल त्यांच्यावर सुद्धा आम्ही कारवाई करू, हे सुद्धा स्पष्टपणे सर्वांना आजच्या मीटिंगमध्ये मी सूचना दिलेल्या आहेत. बनावले मतदारसंघात काँग्रेसीचो उमेदवार दवरपाविशीं केल्ल्या स्टेटमेंटा वयल्यान काँग्रेस फुडारी अंजली निंबाळकरान यू टर्न घेतलो. मिडियान वेगळेच दाखयल्ल्याचो दावोय तिने केलो. तुम्ही मिसकोट झालं ते काय स्टेटमेंट हे केलेलं आहे. मी स्ट्रिक्टली आता इन्चार्ज सरांनी जे सांगितलं, प्रोसिजर कशी असते, काय करतायत ते व्यवस्थित सांगितलेलं आहे. आणि प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये जाऊन मी सगळ्यांना हेच सांगतेय की आपण ऑर्गनायझेशन स्ट्रेंथनिंगसाठी मी इथे ग्रासरूट लेवलला कोण वर्कर्स आहेत त्यांचं अभिप्राय काय काय आहे, पार्टी कशी बांधली पाहिजे आणि कोण कमिटीमध्ये घेतलं पाहिजे त्याच्यासाठी चर्चा केलेली आहे. पण निश्चितच तुमचं स्पेसिफिकली तुम्ही बेनोलिन विचारताय तर तुमची इच्छा काय आहे ती मी इन्चार्ज पर्यंत सांगून डिस्कशन करून पार्टी इथली जी डिसाइड करेल त्याच्यावरती हायकमांडला सांगण्यात येईल अँड द डिसिजन विल बी टेकन ॲट द हायकमांड लेवल. बट आय टोल्ड द पीपल आय एम विथ यू. तुमचे जे व्ह्यूज आहेत इट इज माय पर्सनल व्ह्यू की तुमचा जो पेन आहे की तुम्हाला इथे काँग्रेसचाच कॅन्डिडेट पाहिजे ते निश्चितच मी काँग्रेसच्या इन्चार्ज पर्यंत म्हणजे माणिकराव ठाकरे आहेत त्यांच्यापर्यंत आणि नंतर ते लोक डिसाईड करून काय रिपोर्ट आहेत ते हायकमांडला पाठवून त्यांचा डिसिजन काय घेतील त्याच्यावर हे झालं. I don't know how you people caught it and how you people are showing it in the media. काँग्रेस आमदाराचो तो व्हिडिओ भाजपा फुडाऱ्यांनीच व्हायरल केल्ल्याचो दावो काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन केलो. भाजपाक वयर आयिल्ले काही विशय चेपपाचे आसात देखून तांचे फुडारी काँग्रेस फुडाऱ्यांचेर नाकाजाल्ले आरोप करीत सुटल्यात अशें तांचे म्हणणे. वीडियो वायरल हो रहा है कौन का? बीजेपी ना, बीजेपी की डिमांड है ना. तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने वायरल किया? बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी ने वायरल किया. बीजेपी ही सब कुछ कर रही है कांग्रेस के खिलाफ, कार्यकर्ताओं के और नेताओं के खिलाफ. वो वीडियो भी बीजेपी ने बनाया. उसी तरीके से बात हो रही ना. आज जिस तरीके से जिस मुद्दे को कोई नहीं होते हुए जो उठा रही है और वो पुलिस इंक्वायरी करेगी ना, कंप्लेंट दी हुई है. बनाने की जरूरत क्या है सर? उन्होंने कंप्लेंट करने के बाद पुलिस उनकी गवर्नमेंट है, इंक्वायरी होगी उसकी, बरोबर. लेकिन उसके पहले पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की जो बीजेपी कोशिश कर रही है वो जानबूझकर कोशिश कर रही है. इस तरीके से जान एलिगेशन लगा के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की उनकी कोशिश है. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दुपट्टा किलर म्हानंद नायकाच्या मुजतपूर्व सुटकेशी आडखय पयस जाला. म्हानंद 14 वर्सां परस चड वेळ बंदखण भोगिल्ल्यान फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 428 तरतुदी प्रमाण मुजतपूर्व सुटके खातीर म्हानंद पात्र आशिल्ल्याचें निरीक्षण हायकोर्टान नोंदयलां. म्हानंद नायकाचेर 1995 ते 2009 ह्या काळात 16 चलयांचो खून केल्ल्याचो आरोप आसा. 19 ते 25 वर्सां पिरायेच्या चलयांक
लग्नाचे हायस दाखोवन तांचो खून करून तांच्या आंगावयल्यो भांगराच्यो वस्ती चोरप ही ताची गुन्हेगारीची पद्दत आशिल्ली. तो चलयांचो दुपट्टा वापरून गळो ओन्नून तांचो जीव घेतालो म्हूण ताका दुपट्टा किलर अशेंय म्हणटात. म्हानन नायक हाका फोंडे पुलिसेन 5 मे 2009 ह्या दिसा बायलेचो खून केल्ल्या प्रकरणात अटक केल्ली. एका फाटल्यान एक गुन्यांव कबूल केल्या उपरांत ताच्या 8-16 गुन्यांव नोंद जाल्ले. दुपट्टा सिरियल किलर महानंद नायक हेजो मार्ग ऑलमोस्ट मेकळो जालो. महानंद नायक जो आसा ताका जल्मठेप जाल्ली. मागीर सरकारी वकिलाचे म्हणण्या प्रमाण महानंद नायक जो आसा तो लैंगीक अत्याचाराच्या प्रकरणात दोशी आसा. तसोच महानंद नायकाचो जो वकील आसा तेजे म्हणणें अशें आसा लैंगीक अत्याचाराच्या प्रकरणात सत्र न्यायालयान जी ऑर्डर काडलेली ती हायकोर्टान भायर मारली जाल्यार ताका भारतीय फौजदारी दंड संहिता कलम 428 अंतर्गत तातूर्ती प्रमाण मुजतपूर्व ताका सोडचो अशें महानंद नायकाचे जे वकील आसात तेंचें म्हणणें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरेश गांवकर. मडगांव येरादारी पुलिशेन जानेवारी ते नोव्हेंबर 2024 ह्या काळात येरादारी नेम मोडपी 25,885 जाणांचेर कारवाय करून तांचे कडल्यान 2.23 कोटीचो दंड वसूल केला. जाल्यार वट्ट 3,665 जाणांची लायसनां निलंबीत केल्या. पळयात खासा रिपोर्ट. गोंयांत अपघाताचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा. येरादारी नेमांक पाळो दिनासतना गाडी चलोवप हे वाडट्या अपघाता फाटलें मुख्य कारण जावन आसा. 1 जानेवारी ते 30 नोव्हेंबर ह्या 11 म्हयन्याच्या कालावधीत मडगांव येरादारी पुलिशेन 25,885 जाणांचेर कारवाय करीत वट 2.23 कोटीचो दंड वसूल केला. तशेंच हे कारवायेंत वट 3,665 जाणांची लायसनां पुलिशेन निलंबीत केल्यात. ह्या कारवायेंत नो एंट्री झोनात गाडी चलोवप, धोकोदायक पार्किंग, हेल्मेट नासतना गाडी चलोवप, ओव्हर स्पिडीन तशेंच सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांचेर पुलिशेन कारवाय केल्ली. येरादारी नेम मोडिल्ल्यांचो आस्पाव. नो एंट्रीत गाडी घालपी 10,288 केशी, धोकोदायक पार्किंग 9,978 केशी, हेल्मेट नासतना गाडी चलोवप 3,187 केशी, ओव्हर स्पिडीन गाडी चलोवप 1,870 केशी, जाल्यार सोरो पिवन गाडी चलोवपी 562 केशी. 1 जानेवारी ते 30 नोव्हेंबर 2024 ह्या 11 म्हयन्याच्या कालावधी भितर मडगांव पुलिसांनी वट्ट 2,23,18,000 रुपया जमा कलेक्ट केल्ले आसात. हे जे पयशे जे आशिल्ले हे जे ट्रॅफिक वायोलेटर आसात, वेगवेगळे तरेचे जे ट्रॅफिक वायोलेशनां जातात ह्या शहरां भितर तांचे कडल्यान जी फायन आयिल्ली त्या हातूंतल्यान हे पयशे जमा जाल्ले आसात. हाजे वयल्यान कळटा की कितली मोठ्या प्रमाणान ट्रॅफिक वायोलेशन जाता. ते हातूंत भितर सगळ्यांत चड ज्यो केसी आशिल्ल्यो त्यो म्हणजे डेंजरस पार्किंगाच्यो जवळ जवळ 10,000 केसी, त्या भायर नो एंट्री भितर गाडी चलोवप हाज्योय 10,000च्या वयर केसी, ड्रायव्हिंग विदावट हेल्मेट हाज्यो 3,000 सुमार केसी, विदावट सीट बेल्ट, टिंटेड ग्लास, नो पार्किंगाक भितर गाडी पार्क करप अश्यो वेगवेगळ्यो केसी मडगांव पुलिसांनी बूक करून ह्यो 2 कोटीच्या वयर जे 2,23,18,000 हे मडगांव पुलिसांनी जमा केल्ले आसात. आनी हाजे वयल्यान एक कळटा की फायन वाडयली तरीकय लोक ट्रॅफिकाचे जे रुल्स आसात ते मोडपाक कशेंच फाटीं फुडें रावनात. लोक मोठ्या प्रमाणान हे रुल्स मोडटात. आमचे जे मडगांवचे जर पार्किंग पळयलें, लोक जे रस्त्यार जर गाडी पार्क करतात खंय मदली रस्त्यार सुद्दां पार्क करून थोडे कडेन वता फातिमा सारको रस्तो आसा जावं आमचो आबाद फारिया रोड आसतलो हांगा खंयच्या खंय पार्क करतात. हाका लागून ट्रॅफिक फ्लोवाकय त्रास जाता. त्याच बरोबर हे जे रुल्स जे मोडप जे मोठ्या प्रमाणान वाडटात ताका लागून एक्सिडेंट जावन लोकांचो जीव वचपाचोय मोठ्या प्रमाणान संभावना आसता आनी वचपाक गेल्लोय आसा. हाका लागून ट्रॅफिक वायोलेशना लागून ओव्हर स्पिडींग आसतलें अशे वेगवेगळे तरेचे रुल्स हे सद्याक मोडप आसा. इतले मजगतीं ह्या 11 म्हयन्या मजगतीं मडगांव पुलिसांनी 3,600 आनी ताजे वयर लायसनां जी आसात ती सस्पेन्शनाक धाडिल्ली. हो जो आमी आंकडेवारी तुमचे मुखार हाडल्या ती फक्त मडगांव ट्रॅफिक सेलाची. ह्या भायर मडगांव टावन आसतले, फातोड्डा टावन आसतलो, कुंकळे टावन आसतले, हांणी मारिल्ल्यो फायनी वेगळ्यो, त्या भायर RTO आसतले, हांणी मारिल्ल्यो फायनी वेगळ्यो आसात. हो डेटा अजून पर्यंत आयलो ना. पूण हो जर आंकडो जर आमी पळयलो जाल्यार खूब सिरियस हाजेर घेवपाची गरज आसा. अवेरनसूय बी ट्रॅफिक रुल्साचे मोडपाची न्ही. हाका लागून स्कुलांनी अवेरनस करचो जावं तातूंतल्यान कॉलेजींनी अवेरनस मोठ्या प्रमाणान जावपाक जाय अशें दिसून येता. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकार.
नगराध्यक्षाचेर हाडिल्ल्या अविश्वास थारावा वयल्यान दिवचल पालिकेतले राजकारण तापपाक लागला. मजगती भाजपाची प्रतिश्ठा जपपा खातीर मुख्यमंत्र्या सयत भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी ह्या राजकारणात लक्ष घाल्ल्यान नगराध्यक्ष फळारी हाची बाजू घटमूट जाल्या. दिवचलच्या फामाद नवो सोमार उत्सवाची धामधूम सुरू असताना दिवचल पालिकेच्या 9 नगरसेवकांनी नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हाचे आड अविश्वास थाराव हाडला. सत्ताधारी भाजप गटातल्या कांय नगरसेवकांनी हेर 3 नगरसेवकांच्या मजतीन हो थाराव हाडला. अविश्वास थाराव हाडटकीच भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमदी खवदळ पडला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पालिकेच्या राजकारणात लक्ष घाला अशें कळटा. अविश्वास थारावाचेर फेरविचार करात अशी सुचोवणी मुख्यमंत्र्यान संबंधित नगरसेवकांक दिल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अविश्वास थाराव हाडपी नगरसेवकां मदल्या 2 नगरसेवकांनी आता आंग फाटी काडला अशें कळटा. नमस्कार. हो विषय तसो गंभीर आसा, पूण सदींच भारतीय जनता पार्टीन अशें आसा की हांव पयलीं पासून कार्य करतो आनी आतां हांव नगरसेवक, की कसली गोश्ट करता आसतना आमच्या अध्यक्षाक, दिवचलच्या अध्यक्षाक पयलीं हें पावप, मागीर आमचो गोंयचो अध्यक्ष आसता तानावडीजी सर तेंचे कडेन ती पावप आनी मागीर मुख्यमंत्र्या कडेन पावोवन मागीर ते कितें आसा निर्णय घेता, अशी एक पद्दत आसा. तेंच्यांनी कशें कितें केलां म्हाका खबर ना. हो विशय गंभीर आसा, तरी पूण म्हाका दिसता की आमचो तानावडीजी सर, आमचो अध्यक्ष आनी आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री हेजेर तोडगो काडटलो हो म्हाका पूर्णपणे विश्वास आसा. आनी आमचो जो पयलींचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आसा तोच परत त्या हेजे जागेर आसतलो अशें हांव करता. जे अविश्वास थाराव हाडपी जे 9 नगरसेवक आहा न्हू, तातूंतले 2 नगरसेवक आतां म्हाका दिसता तेंच्यांनी आंग फाटी काडल्या अशी एक चर्चा आसा. हय म्हाका दिसता 2 ते 3 नगरसेवक परत येता अशें दिसता म्हाका, आनी ते येतले बी आनी परत आमचे जो हें आसा जे पॅनल आसा ते परत पॅनल तें जातलें अशी हांव आशा बाळगता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव ऐश्वर्या तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर.